आल्तीन फलोत्पादन आउटलेट जे असले ताची दुरुस्ती करून ताचे सुपर मार्केटांत रूपांतर केला। हांगसर गाड्यार विकपी भाजयेचोच दर आसा। ताचे उक्तावण बुधवारा मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी जालें। ह्या वेळार फलोत्पादन खात्याचे अध्यक्ष किरण कानोळकार, पणजेचे आमदार सिद्धार्थ कुंकळकार आनी हेर मानेस हाजीर आशिल्ले। आरडेक्स खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। गोवा स्टेट हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन जे काही वर्सां एक भाजयो खास करून फळां ही स्वस्त दरान गोंयभरांत पुरवपाचो प्रयत्न करी। ताणें एक पावल आनीक फुडें मारलो। आतां पर्यंत ते गाडे घालताले आनी गाड्या वयल्या ह्यो गोश्टी सप्लाय केले वताले, वितरीत केले वताले। आज ताणें पणजे रिटेल शॉप घालां, जे एसी केला, एसी करपाचेर खर्च घाला आनी भाजी फ्रेश, हायजिनीक आनी मोस्ट कॉम्पिटिटीव दराक हांगा एसी शॉपांतसून विकता म्हणून दर वेगळो ना। गाड्यार जो दर आसा तोच हांगा दर दिल्लो आसा। पणजेकारांक, आल्तिनो वयल्या लोकांक ही एक पर्वणी आसा। गोवा स्टेट हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचो चेअरमन किरण कांदोळकार हाचें हांव कौतुक करतां, अभिनंदन करतां, कारण एक पावल मारत हे कॉर्पोरेशन अत्यंत यशस्वी रित्या आणि आत्मविश्वासपूर्वक फुडें वता। आणि गोव्यात लोकल मागणी जास्त आसता। गोंयच्या भूमीत तयार जाल्ली भाजी जी आसता ही जास्त चवदार आसता। त्यामुळे हांवें अध्यक्षाक म्हटलां की गोंयची भाजी मातशी हांगा पावता अशी पळय म्हणून, आनी ताणें मान्यताय दिल्ली आसा। एक गोंयचो पयलो प्रयोग म्हणून हांव मुख्यमंत्री म्हणून हांव मुद्दम हेच्या उद्घाटनाक आयला। हेतू इतलोच आहा की गोंयान आयजकाल लोकांक सवाय जाय ही एक बरी बाब आहा, पूण त्याच्याच वांगडा लोकांक हायजेनीक जाय आनी हायजेनीक प्रोडक्ट दिवपाचो आयज एक हॉर्टिकल्चरान हो प्रयोग केल्लो आहा। हे तरेची बाकीची सुपर मार्केटां म्हापसा, फोंडा, सावड्ड्या आनी मडगांव ह्या जाग्यांचेर आमी ऑलरेडी जागे रेंटेड जागे पयल्ले आहा, वास्कोय आहा तितून। आनी हांगासर आमी आतां बेगींतल्या बेगीन म्हणजे आमी एक रावल्ले की हे सुपर मार्केट आमचें कशें कितें जाता हें पळोवपाक लागून आमी रावल्ले। हे आमी अंडर GSIDCच्या अंडर आमी सगळें रिनोवेट करून घेतलेलें आहा। पयलीं हांगासर आउटलेट आसलेत, पूण हे रिनोवेट करपाक एक सादारण आमकां 25 लाख सुमार खर्च येयल्लो आहा। म्हणजे फूल रिनोवेट करून तेजी थोडीशें एक्सटेंड केल्लें आहा। आनी बाकीची जी आउटलेट आसलेली आमी रेंटेड घेतलेली आहा। रेंटेड घेतलेले आसल्या कारणान आमी म्हाज्या हिसपान एक 1.5 ते 2 म्हयन्या भितर बाकीची सगळी जी आउटलेट आहा जी सांगली तुमकां एसी सुपर मार्केट हे आमी गोंयभर करपाचो आमचो प्रयत्न आहा। आनी आमी तितून म्हाका दिसता फर्स्ट आमचो सक्सेस जाल्ल्या कारणान फुडेंय सक्सेस जातलो। सरकारा कडसून आमकां भरपूर मदत मेळत आहा, मुख्यमंत्री आमकां मदत दीत आसता। त्या कारणान आमी तेंच्या आदाराचेर हे आमचें काम हॉर्टिकल्चराचें काम आहा हे फुडें व्हरतले। एक स्वस्त तसेच हायजेनीक प्रोडक्ट हे सगळ्याची इच्छा असता आणि ती इच्छा पूर्ण करपाक सरकारान हे उचलले एक बरें पावल आसा। हे फक्त भाजीत न्ही, पूण म्हाका दिसता आमचे ज्यो महिला ज्यो कश्ट करून सेल्फ हेल्प ग्रुप स्थापन करून जे आपले प्रोडक्ट लोकल जे लाडू, चिवडो, शेव करता तांकां एक खंय तरी एक मार्केट मेळचें, एक खंय तरी तांकां आउटलेट मेळचें, नाल्यार सेल्स करपाक ते खंय तरी फाटीं पडटा। प्रोडक्ट करपाक आमच्यो खंयच महिला फाटीं पडना, उत्कृश्ट अशे प्रोडक्ट आसतात, म्हणून मार्केटींग करपाक फाटीं पडटा। आनी ते मार्केटिंगाची संदी हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनान हांगा उपलब्ध करून दिल्ली आसा आमच्या महिला खातीर, आमच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर। आनी एक अत्यंत बरो पायंडो ताणें हांगा घाला। म्हाका दिसता हे सगळे आल्तीनच्या लोकां खातीर एक पर्वणी आसा। एक बरें हायजेनीक, एअर कंडिशन आनी फ्रेश अशी भाजी आमकां सगळ्यांक हांगा मेळटली।